आख्ख्या गोंया भितर टुरिजमाच्या सॅक्टरान हे सुद्दां तांकां सगळ्यांक एक्सप्लेन करून दिलें. बट आयज खंय तरी म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान हे पॉलिटिकल रिवेंज घेवपाक लागून पॉलिटिकली इश्यू करपाक लागून हो मुवमेंट जाल्लो आसा. आनी आयज हांवें एकूच स्टेटमेंट केल्लो आसा, जे लोकांक नाका ते म्हाका नाका आनी हांव सदांच लोकां बरोबर रावतलो. हो आसा आमी कोणा कडेन जबरदस्ती करपा ना. हांव आमदार जाल्लेल्याक हांवें केन्ना कोणा कडेन फोर्सफुली या जबरदस्ती कसलें काम करून घेवना. आयज तेंचो सगळ्यांचो विचार घेवन म्हाजे सगळे आयकल्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की हो जो रेसींग फॉर्म्युला 4 रेस जी जावपाची आसली मुरगांवान ती पोस्टपोन करपाची आनी तो वेन्यू आसा तोवूय शिफ्ट करया. तो म्हणटा जर मुरगांवच्या लोकांक नाका जाल्यार आपूण तो शिफ्ट करता. आपल्याक कितें फरक पडपाचें, आमी खंय नाल्यार खंय करतलोच तो. सो मुरगांवच्या लोकांक नाका आनी हांव म्हणटा मुरगांवच्या लोकांक सगळ्यांक जाय आसलो तो, सगळ्यांक जाय आसलो. बोगद्याच्या लोकांक थोड्यांकूच इफेक्ट जातलो बट तेवूय लोक आमी तांकांय नाका तेंचो हे जालो. बट आयज ज्या हिसपान हो विशय ह्या कावन्सिलरांनी आनी एक्स आमदारान जे आपुल्याक स्वताक BJP म्हणटा, आमी BJPचे कार्यकर्ते, आमी BJPचे कावन्सिलर म्हणटा पळय, हे BJPच्या लोकांनी एक्चुली हांकां हे सिरियस आसलेले विशयाचेर जाल्यार पार्टी प्रेजिडंट, भारतीय जनता पार्टी प्रेजिडंटा कडेन उलोवंक जाय आसलें, पार्टी लिडर्सां कडेन उलोवंक जाय, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळोंक जाय आसलें. जाल्यार हेंच्यांनी मेळना. हेंच्यांनी फक्त तो इश्यू केला खंय तरी म्हाका कमी दाखोवपाक लागून. बट आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां सांगलेलें आसा जर असो विशय आसा जाल्यार आपूण तो पोस्टपोन करता आनी दुसरे कडेन शिफ्ट करता. आयज ते कावन्सिलर आमचे चीफ मिनिस्टराक सांगता ना हांगा तुमी कांय डिसिजन घेवं नाका, आमच्या बोगद्यार यो ते लोकांक मेळ. अरे एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना हांवें तुमकां सगळ्यांक इन्वायट केला, आमचे सगळे बोगद्या वयले लोक हांगा येयलेले आसा, सगळ्यांनी मेमोरंडम सीएमाक दिलेलो आसा, तरी पासून ते म्हणटा कितें ते लोकांक यो आनी मेळ. सो आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपूण आनी थंय येयना, जे लोकांनी आपल्याक मेळना तुमचो सगळ्यांचो व्यू घेवन तुमकां जर तो नाका जाल्यार आपूण व्हरता. आयज म्हाका अशें दिसता की आयज आमच्या मुरगांवांत एक बरो जो प्रोग्राम जावपाचो, एक इव्हेंट जावपाचो आसलो, स्पोर्ट्स इव्हेंट जो आमच्या मुरगांवान म्हणटा केन्नाच आमकां मेळोंक शकनासलो, आयज तो आमकां मेळलो लकीली. तो आयज आमचे कडसून गेल्लो आसा. हांव मागता कितें जें जालां तेज्या फाटल्यान कोण कारणभूत कितें आसा तें म्हाका खबर ना. बट खंय तरी हो पॉलिटिकल इश्यू केल्या नंतर म्हाका दिसलें की बाबा हो आनी फुडें व्हरचो न्हू, आमकां लोकां बरोबर रावंक जाय आनी लोकांक ना जाल्यार हो शिफ्ट करचो आनी त्या प्रमाणे हो पोस्टपोन जाला आनी हो आमच्या मुरमागांव वचून आतां शिफ्ट जालेलो. शंकर बाबा आतां फायनली आतां हो जो इव्हेंट आसा इज एज गूड एज गॉन, पूण डीप इनसायड तुमकां हाजें दूख जाता काय? वॉट डू यू थिंक वूड हॅव बीन इफ द रेस वॉज हियर? म्हाका दूख कसलें जायना कित्याक हो इव्हेंट हांवें हाडून नासलो. हो इव्हेंट जेन्ना सगळे कडेन तेंच्यांनी सर्वे केली पळय, आय एम नॉट अ पर्सन हू हॅज वॉट दीस इव्हेंट. ते लोक सर्वे करता, ते सगळे इन्स्पेक्शन करता आनी ते ट्रॅक खंयसर फिजिबल आसा थंयसर ते वयतले. तेंच्यांनी अशे 3 ट्रॅक गोंया भितर आयडेंटिफाय केलेले, एक मिरामार केलेलो, एक बिचोलीम केलेलो आनी एक मुर्मागोवा. तेंची टीम येवन तेंच्यांनी ही वायबिलिटी पळोवन जे बाबा हांगा फिजिबल आसा म्हणून तेंच्यांनी हो प्लेस तेंच्यांनी सिलेक्ट केलो. तेज्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाज्या वांगडा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एग्रीमेंट सायन केलो आनी म्हाका सांगलें की बाबा असो स्पोर्ट्स इव्हेंट आसा. जेन्ना हांवें तेजे बद्दल फायंड आवट केलें जाल्यार इट वॉज अ इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स इव्हेंट आनी हेज्या लागून सगळे आमचे यूथ आयज जे यूथ जे आसा पळय हे लोकांक जेंच्यांनी ओपोज केला कोणें कावन्सिलर, हांव लोकांक कांय म्हणना, लोकांचो कसलोच विशय ना. हे जे पॉलिटिक्स करपा लागून हे कावन्सिलर आनी आदल्या आमदारान जे केलां ते म्हाका दिसता हे यूथ आसा ते तांकां सदांच कस करतले, तांकां कस करतले यूथ. कित्याक आयज यूथ इतले उमेदीन आसलेले कितें बाबा येदो इव्हेंट येता आनी आमकां हो इव्हेंट स्वता मुरमागांवान पळोवपाक मेळटलो म्हणून, बऱ्यो बऱ्यो गाडयो पळोवपाक मेळटल्यो म्हणून. बट आयज खंय तरी थोड्यांक हेजे लागून तांकां नाकाशें दिसलें म्हणून आमी हांवें म्हणलें जर लोकांक त्रास जाता जाल्यार तो शिफ्ट करचो. यू थिंक मुरमुगांव हॅज लॉस्ट संदर्भ ह्या प्रकल्पाची ट्रान्सपरन्सी कित्याक नाशिल्ली जो येता तो इव्हेंटाची? कोण हाडटा, ऑर्गनायझर कोण तेजो? श्याम तुका आतां 10 फावटी सांगलें हांवें. हय हो विशय आसा हो विशय आसा तो ऑर्गनायझर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. ते तुका सांगलें तुका हो गोवा गव्हर्मेंटाचे युनिट तेंच्यांनी ते ऑर्गनायज करता. हे शंकर बाब तुमकां दिसता खंय तरी मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज लॉस्ट वन्स इन अ लायफ टायम एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी अशें दिसता तुमकां? दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सुद्दां म्हटलें. मुरमुगांव हॅज लॉस्ट दीस वन ऑपॉर्च्युनिटी आनी हेजो इकॉनॉमीक जो एडवांटेज आनी फायदो जो आमच्या लोकल्सांक जावपाचो स्वता जयंत जाधवान सीएमाक सांगलें. एक आमी एक एग्जाम्पल दिलें, एक लास्ट इयर पावर लिफ्टींग प्रोग्राम केल्लो आमी
नॅशनल लेवलाचेर नॉट इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलाचेर 3 दिसाचो जाल्यार तेन्ना आख्खे मुर्मो गोवाची हॉटेलां फूल जावन तांकां मडगांव आनी दुसरे कडेन रावचें पडलें सगळे रिक्षाकार पायलट वाले टॅक्स वाले सगळे एंगेज जाल्लो येदो व्हडलो बिझनस जाल्लो सो असो एक धाकटो इव्हेंट पावर लिफ्टिंगाचो केल्या नंतर सुद्दां ताचो इम्पॅक्ट जाल्लो तो हो इव्हेंट जालो ताचो इम्पॅक्ट खूब जावपाचो आयज तुमी आमचे यूथ पळयला कितलेशे यूथ आसलेले हांगा आयज सगळे जाण भायर सरलेले यूथ तांकां सुद्दां दूख लागलेलें आसा ते आयज कितें ते म्हण तेन्ना करूनच घेवया हांवें म्हणलें आमकां ती दादागिरी करून आनी तशें नाका बऱ्या भशेन आमी करून घेवया आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे कळकळ आयकून आमचो रिक्वेस्ट आसूं आयकून तेणें तो पोस्टपोन केलेलो आसा आनी तो शिफ्ट केलेलो आसा फ्रॉम मुर्मू सो फायनली लोकां खातीर तुमी हो प्रोग्राम चेंज केलो सो इट्स नॉट पॉलिटिक्स हांवें स्टँड जो घेतला लोकांक नाका जाल्यार म्हाका नाका आनी हो म्हाजो स्टँड सदांच आसतलो कित्याक आय एम हियर एज ए MLA फॉर द पीपल ऑफ मुर्मा गोवा आनी म्हाका ह्या लोकांनी निवडून हाडून दिलेलो हांवें केन्ना भेदभाव करूं ना खंयच्याच लोकां भितर हांवें भेदभाव केलेलो ना आनी आमचे आख्खे मुर्मा गोवाचे लोक म्हाजे लोक हे सगळे तेज्या लागून आयज मुर्मा गोवान टोटल शांतताय आसा सगळे लोक हॅपी आसा तेज्या लागून आनी हांव परत एकदां सगळ्यांक उलोव मारता हो विशय न्हू तरी उलोव मारता परत ट्युजडे मंगळ दीस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर परत रवींद्र भवनान येत आसा म्हाजे घर स्कीम लॉन्च करपाक लागून मुर्मा गोवा लोकांक लागून आनी जितले मुर्मा गोवाचे लोक आसा हांव तांकां अपील करता म्हाजे घर स्किमीचे हेजी फॉर्मां जी डिस्ट्रिब्युशन जातली तेजो जो उद्घाटन जातलें इनॉग्रेशन जातलें ते आमचे रवींद्र भवनान ट्युजडे येता ते ट्युजडे आयज शेनवार 2 दिसां उपरांत ट्युजडे सकाळचे 10 हो प्रोग्राम आमी फिक्स केला संकल्प तूं जसो